Esta pandemia nos ha demostrado qué ocurre cuando el mundo se para, hace una pausa, aunque sea de unos pocos meses, y el impacto que esto tiene en la naturaleza y el cambio climático de una manera tristemente positiva, ¿no? Es decir, hace daño. Y esto nos demuestra que la naturaleza global necesita de nuestras vidas en este planeta. A todos nos afecta, aunque de múltiples formas diversas e inequívocas. Y es así que también nos enseña más sobre lo que necesitamos hacer para crear un planeta justo, equitativo, ambientalmente seguro. En resumen, la pandemia del COVID nos ha enseñado esta interdependencia, este compartir el planeta. Y ambas catástrofes globales, COVID y el clima, demuestran que no tenemos tiempo para esperar.
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकांय देव. आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या मिसाचे भेटेन ह्या मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या मारिया एस्तेला डिकोनिया हिच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. दुसरें तेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या अल्बिनो सांताना कॉस्मे वालीस ताच्या म्हयन्याचो उगडास करून देवान ताकाय सर्गीचे सूख फावो करूंक आनी ताच्या गोराब्याक फावो ती बुजवण दिवंक हे भेटेंत आमी खेरीत भाशेन मागुया. आयज आमच्या मागण्यान दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात फ्रँकलिन राफाएल पेरेरा. तशेंच आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता आमच्या गांवचो MLA मोविन गुदिनो. ताचेय पासत मागुया बो करून देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी गांवचे बराबर आनी आपल्या वोटर्स आसात तांचे बराबर तो रावूंक गोंयांक जें कितें बरें पडटा ते निर्णय घेवंक आनी जे चुकीचे निर्णय आसात बो करून आतांच जें भुमिपुत्र अधिकारी बील जें काडलेलें आसा तें तांणी फाटीं घेवंक ह्या आमच्या गांवच्या MLA पासत आमी आयज ताच्या जल्माच्या दिसाक ताचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. आयज आमचे चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब घडीत जाल्यार आयज 1 वर्स भरता. ह्या तरणाट्यांचेर तांणी जो वावर हातान घेतला तो बरे भाशेन करूंक तांचेय पासत आमी देवाची कृपा मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, देव जेन्ना आमकां विचून काडटा तेन्ना एक पर्जा करता आनी पर्जे भितर जायते भाशेचे मनीस आसात. बरे तशे वायट. थोडे मानून घेतात तसले, थोडे आड वेतात तसले. हें आदल्या करारान जें आमकां दिश्टी पडटा तें घडये आयजूय घडटा. आमकां देवाची कृपा मागुया. आमी एक पर्जा कशी फुडें सरूंक आमचो भावार्थ जियोंक आनी आमचें समाजीक जिवीत आमी सुफोड करूंक हे भेटेन कृपा मागता आसतना जायते फावटी आमी आड वेतात तसली मनशां जाल्यात. जायते फावटी आमी वायट आसात त्या वाटेन रावल्यात. असलें आमच्या चुकीचें हे मिसाचे सुरवातेक बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडाक सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच सांकवार मारेन सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव. तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलोबायेन वागय. तुवें आमकां रचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. लोक गोंतेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी
इस्रायेलीच्यो पुतो धुवो रोडूंक लागल्यो. तांणी म्हणलें, कोण आमकां मांस खावंक दितलो? इजिप्टांत आसतना आमी फुकट मांसली, तवशीं, चिबडां, भाजीपालो, कांदे आनी लसूण खाताल्यो. तांचो आमकां कितलो म्हूण उगडास येता? हांगा आमी सुकून गेल्यो, माना भायर हांगा आनी कांयच दिश्टी पडना. माना कोंफिरीच्या बिया पोरी आनी ताचें रूप बेडिल्ल्या फळां पोरी. हांगा थंय वचून लोक तो एकठांय करतालो आनी एका दांत्यांत दवरतालो आनी पितोळचे वाणान कुट्टालो. उपरांत आयदोणांनी घालून रांदतालीं आनी तांच्यो भाकरी करतालीं. तेलान भाजिल्ल्या वड्या पोरी ताची रूच. रातचो पेण्याच्या मैदानार दव पडटालो तेन्ना ताचे बरोबर मानाय पडटालो. आपल्या तोंबूच्या दारार लोक रोडटालो ते मोइजेसान पळयलें. सोरेस्पराचो राग सारको पेटला आनी हाका लागून मोइजेसाक भोव वायट दिसलें. आनी ताणें सोरेस्पराक म्हणलें, तुज्या सेवकाक इतले त्रास कित्याक दिताय? हांव तुका कितें म्हूण मानोंक ना? ह्या सगळ्या राष्ट्रांचो वजन पळय तुवें म्हजेर घाल्याय. हांवें हे पोरजेचो गोर सांबाळला काय? हांवें तिका जल्म दिला कितें? एक आवय आपल्या दुदाचे बाळकार उखलून व्हरता तशें हे पोरजेक होड्ड्यार धरून तुज्या पुर्वजांक म्हूण मांस हाडून दिवं? हांवें बासायलेल्या देसांत व्हर अशें कित्याक म्हूण तूं म्हाका सांगताय तर? हे पोरजेक खंयचें म्हूण मांस हाडून दिवं? आमकां मांस खावन दी म्हूण ती म्हजेशी येवन रडटात. म्हज्यान एकल्यान हे पोरजेचो वजन तोडूंक जावचें ना. हें वजन म्हाका एकदम बारा दीक. हे भाशेन तूं म्हाका वागयताय जाल्यार तुवें म्हजो जीव काडल्यार ओदीक बरें. हें दोळडीरपण पळोवचे सुवातेर हांव तुका मानलो जाल्यार ओदीक बरें जातलें आसलें. देवाचें उतर. जबाब. देव आमचें बोड, आनंदान ताका वाखाणुया. म्हणुया, देव आमचें बोड, आनंदान ताका वाखाणुया. म्हजे पोरजेन म्हज्या उतराची पर्वा केली ना. इस्रायलान म्हजी आज्ञा खालतेपणान मानली ना. देखून तांचे निबोर होटी काळजान पळयोवन आपणाक जाय तशें ताणें करचें म्हूण हांवें तांकां तशींच सोडली. जबाब. देव आमचो बोड, आनंदान ताका वाखाणुया. म्हजे पोरजे म्हजें मात आयकलें जाल्यार, इस्रायलान हांवें दिल्ली वाट दवरलोली जाल्यार एकाच फारान तांचे दुस्मानाक हांव जिखतलो आसलो. तांचे वैऱ्यांक म्हज्या हातान मार घालतलो आसलो. जबाब. देव आमचें बोड, आनंदान ताका वाखाणुया. सोरेस्पराचे दुस्मान ताका पांये पडटले आसले. तांचे गुलामपणान सदांकाल उरतले आसले. पूण तुमकां जाल्यार बऱ्यांतलो बरो गोव दिवन हांव पोसतलो आसलो आनी खोडपांतल्या मोवान तुमकां दादोशी करतलो आसलो. जबाब. देव आमचें बोड, आनंदान ताका वाखाणुया. उडगार. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. स्नानदाता जुआवांच्या मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी ओड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एके एकसुरे सुवातेर कोडसरून गेलो. पूण हे लोकांक कळटूच नोंगरां थावन ती ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. ओड्यावेलो देवून ताणें पुस्कोळ लोकांक देखलो आनी तांचे चुरचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक बरी केली. तिनसाना तांच्या शिसांनी लागीं सरून म्हळें, ही एकसुरी सुवात आनी सांज जावन गेली. म्हणटच लोकांक धाडून दी. ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवूं दी. जेजून तांकां म्हणलें, तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण तांणी परतीपाड केलो, 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हणलें, ती हाडून म्हजे कडेन दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायल्या उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो आपल्या हातान घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले. आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी दादुशी जालीं. आनी उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 उपोट बोल्लोल्यो पांटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलोले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. रिचा भाव भयणीनो, सुरवातेक जशें म्हणलां, देव पोरजां घडून हाडटा आनी हे पोरजेक देव राखता, पोसता. आदल्या करारान आमी ह्या दिसांनी वाचपाचीं आयकतात, इज्रायल पोरजां जांकां इजिप्तांतली भायर काडलोली ती ओरोण्यांतल्यान बेता. आनी ओरोण्यान जेन्ना ती भुकिल्लीं तानिल्लीं एके भाशेन देवाक शिंगटालीं तेन्ना स्वर्गावेलो उंडो तांकां दिल्लो माना. तशेंच तांकां मांस दिलें, म्हणजे ही सुकणीं तांकां दिलीं. आनी तें सगळें जाल्या उपरांत लोक आनिकूय गुणगुणटा. हें आयज आमी आयकता. तो माना खावून आमकां वाज आयलो. सदां तेंच ती सुकण्यांचें मांस खावून आमकां वाज आयलो. आनी असल्या वेळार मोजेस तांचो एक वडील कसो, एक लिडर कसो, तोय देवा मुखार आपणाचें दूख मांडटा. कित्याक दवरला म्हाका हे पोरजे फाटल्यान? म्हज्यान हे पोरजेक तळूंक जायना. म्हज्यान एकल्याच्यान तांकां मुखार व्हरपाक जायना. म्हजो जीव पासून तुवें काडल्यार जाता, नाजाल्यार तूंच तांकां चलय. भाव भयणीनो, जेन्ना पोरजेक फुडें व्हरतात तेन्ना पोरजेक फुडें व्हरपी जे लिडर्स आसतात, जायते फावटी तांची असली गोत जाता. कित्याक जें कितें बरें आसा ताचेर उणो फोकस पडलेलो आसा. आनी जरी तर इल्लें इल्लें कितें चुकीचें जालें जाल्यार ही पोरजां बोवाळ मारता. आयज आमी जे परिस्थितीचेर आसात तातूंत कितें चल्लां काय आमी जण एकल्यान आमचे दोळे उगडून पळोवचे. पूण हें सगळें चलता आसतना देव आमचो परामोस करता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता कशे भाशेन ही जेजूच्या काळावेली पोरजां जी जेजूचें उतर आयकूंक सोदतालीं, जी जेजूचीं ओचोरियां जातात थंयसर तीं ओचोरियां आपणाकूय मेळूं ही तांची आस रूच आसली. जायते जाणांक बरें जावपाक जाय आसलें. जायते जाणांचे प्रश्न जे आसात ते सुटावे जावपाक जाय आसले. आनी ह्या पासत जेजू आसा थंय रावूंक तांकां बरें दिसतालें. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता कशे भाशेन हे पर्जेंतलो लोक जेजू जंय जंय वेता थंयसर आपूण वेता. आनी जेजूक हे पर्जेचे चुरचुरे दिसले. जेवण खाण तांकां ना. ह्या पासत खुद जेजू आपूण ही मिलाग्र करता. उंडे आनी मासळी, 5 उंडे 2 मासळी आसलेल्यो त्यो
5,000 वयर लोकांक ताणें जेवण दिलें. देव आमचो परामोस करता. आयज जे परिस्थितीन आमी आसा, जरी तर आमकां विस्वास आसा देवाचेर, आमी विस्वास दवरूंक तयार आसा, जाल्यार आमकां कांयच उणें जावचें ना. तो आमकां राखतलो, सांबाळटलो, आनी जें कितें आमकां गरज तें आमकां पाठयतलो. घडये तें पाठोवप दुसऱ्या वरवीं. जशें ह्या दिसांनी जेन्ना फ्लड जाल्लो नॉर्थ गोवा, तेन्ना आख्ख्या गोंयच्या लोकांक वेगवेगळे तरेन तांकां पावयला. देव हें उदारपसण तांकां पावयता. देव तांचे गरजेक पावता आमचे वरवीं, दुसऱ्या वरवीं. जाल्यार आयच्या दिसा ही कृपा आमकां मागुया. आमी देवा वाटेन रावूं, आमी सदांच धादोस तसली पर्जा जावं, आमी जें कितें देवान आमकां दिलां तें मानून घेवन आमी देवाच्या उपकारान रावूं, उपकारी जावं, गुणगुणूंक आनी देवाचेर शीण करूंक न्हय, तर हेंच करूंक. हे बेठीन हो जेजू आतां ह्या आल्ताराचेर येता, ताका आमच्या काळजान घेवन आमी जोण एकलो देवाक मानता तसलीं जावंक तयार जावया. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेन आमच्या अनेके पयस विचार दवा सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां वपलोलें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणांच्या देवा, सर्व काळयेन सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपण, ताचे उद्देशीं देवदूत तुका परनिपाट करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणाक संतोसतात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गीत तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळी, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगोत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बापार्थाचो गूट परगोटुया, तुझ्या खुसानी पुनर्जीवनपणा पूर्वी तुवें आमकां सोडवली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या चाकरा आल्बिनो वालीस हाची काकूत कर. तुजे चाकरनी मारिया एस्तेला डिकोन्या हाची काकूत कर. तांकां तुवें संवसारांतली आपोवन वेली, जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशींच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जा. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांकवार मारी देवाची माय सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. भावा भयणीनो, आमचो देव आमकां जायत्या देण्यांनी भरता. देवाक आर्गां दिवया. आमी गुणगुणटा तसली पर्जा न्हय, पूण देवाक सहकार दितली आनी देवा बराबर दादूस आसतली पर्जा आमकां कर म्हूण मागून सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगळा जेजू, मोगला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव सोद मानता. हांव सोद मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग तुजो करता मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडये एक घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आमचीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. सर्वेस्परा सर्गींचो उंडो तुवें आमकां दिलोय. भोव स्वादीक उंडो तो सगली घडसाण आशिल्लो. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी घोटायेन भरलें. सर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. Amche
a new law is in town, the Bhumiputra Act 2021. It could have been called by some other name. It could have been about regularization or something on those lines. But our government has decided to call it the Bhumiputra Act. The word Bhumiputra, which has such depth and such meaning, it literally means daughter of the soil, son of the soil. It is something for you and me to be proud of, because we belong to this land. We protect it. We care for it. We are Goans. And we, because of our very nature, we don't land grab, we don't do these kind of things. Incidentally, this honorable title will never be bestowed upon us as some legal certificate. It will never be for us. It was something we called ourselves. But these other people now, they will actually get a certificate which will title them Bhumiputra. Such a slap. If your blood doesn't boil, I don't know, it's not blood, it's water. This is a true indignation of Goans at the hands of this government.